Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salary Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गेली 2 वर्सां वयर जॉयंट मामलेदार 2 आणि जॉयंट मामलेदार 3 थंय नाच अपॉइंटच करूंक ना जे ट्रान्सफर एकदा करून गेले परत थंय बसूंकच ना आणि ताका लागून खूबशे केसी थंय पेंडींग उरता आणि लोकांची जी कामां आसा ती कामां जायनात. एडवोकेटांकय प्रॉब्लेम जाता आणि हेका लागून पब्लिकेकय प्रॉब्लेम जाता. आणि दुसरें म्हटल्यार जो म्युटेशन प्रोसेस आहा पळय तो म्युटेशन प्रोसेस जो आहा पळय तो थंय सारको फॉलोअप करना. तो फॉलोअप करचो सारको अशें आमी तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा आयज कलेक्टरा कडेन. आसा थंय फक्त मेन मामलेदार आनी जॉयंट मामलेदार 1 आनी पयर ते जॉयंट मामलेदार 1 ट्रान्सफर जाला आनी जॉयंट मेन मामलेदार आसता पळय तो मिटींग आनी कितें जे बाकीचे आसता पळय तातूंत तो बिजी उरता. तो म्हणजे सारकें थंय फंक्शनींग करूंक शकना. हेजे पयलीं आमच्या कांय लॉयरांनी लेखी निवेदन इन रिटर्न कंप्लेंट जे म्युटेशन म्हणा मामलेदार कोर्टातले केसी दिल्ले आणि अपेक्षा धरिल्ली की कितें तरी जातलें म्हणून. पूण कांयच जावं ना. ताजे खातीर उपरांत आमी स्वता सगळ्या असोसिएशनाक विचार केलो की आतां आमी प्रत्यक्ष मॅडमीक मेळप कलेक्टराक मेळप आणि त्या उद्देशान आयज आमी भेट घेतली. ह्या भेटीन आश्वासन दिलें की आपूण लक्ष घालता आणि खरोखर ताणें आमचे फुड्यान नोट घाला सगळोच की तातडीन डेप्युटी कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्यात आणि हे सगळे इश्यूच्या संदर्भात आपूण लक्ष घालता म्हणून सांगला.